हो आमच्या जाणट्यांचो पक्ष आसा, भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे पक्षाचे जे कार्य फुडें वचपाक आमचे जे मोगोचे नेते सुदीन ढवळीकर आणि त्यांचे भाव अध्यक्ष जे आसात दीपक ढवळीकर यांचे खूप प्रयत्न चालू आसात हो पक्ष सत्तेर हाडपाक आणि हो हेचे फुडें सत्तेर येतलो ते बद्दल मातूय शंका ना. आणि त्यांच्या जे कार्य फुडें वचपाचें आसा तेका संपूर्ण गोंयान आमचे जे मोगोचे कार्यकर्ते आमचे शेतकरी बंधू ताका पाठिंबा दितात आमी दिवपाक जाय आणि हेचे फुडें आमी दितले. हांव फाटीं जेव्हा त्या शंभू मानेकार फर्स्ट टाइम धारगेक निवडून येयलो तेन्ना पासून तो अजून पर्यंत काँग्रेस पक्षात काम करी आसलो आणि प्रत्येक फावटीक हांवें बाबू आजगांवकाराक काम केलें. पण प्रत्येक फावटीक बाबू आजगांवकाराक ज्या काम केलें तेन्ना प्रत्येक फावटीक तेणी म्हाका धोको दिल्लो आसा. आणि बाबू आजगांवकाराक तुमकां खबर आसतली बाबू आजगांवकार प्रत्येक फावटी सांगता सत्ता आसा थंय आपूण आसा. पण खरो तेचो अर्थ असो आसा की सत्ता थंय ना हो स्वार्थ आसा थंय बाबू आसा. स्वार्थ आसा थंय आसा. आज पर्यंत तेणें फक्त स्वार्था खातीरच काम केल्लेलें आसा. सध्या कोण काबाड कष्ट करता काम धंदे करतात थंयसर कितें दलाली चल्ल्या ती बंद कर आणि मागीरूच तूं नोकऱ्याचें आश्वासन दी. जे काम धंदो करता तेंच्या खात्यार डायरेक्ट अकाउंटाक वचनी पयशे दलाली जी चल्ल्या ती बंद कर आणि मागीर हांव हे बाबूक सांगूंक सोदतां. आणि फक्त जे हेणे जे सुडाचें राजकारण केलां पळय तें सध्या बाबून बंद करपाचें. आणि आमकां तुमकां दिसता की आमकां आतां कालूच आमी स्वतंत्र दिन पाळ्ळा ते पुर्तुगीजांनी ते तावडींसून सुटका जावपाक आमकां जे आमचे जाणटे महान नेत्यांनी जे बलिदान दिलें रक्त व्हांवयलें ते आमकां स्वतंत्र दिवपाक आनी ते स्वतंत्र आमकां दिलें तेंच्यांनी आनी ते स्वतंत्र आमी जर टिकोवंक जाय हेचे फुडें टिकोवपाक जाय जाल्यार लोकशाही मार्गान आमी लढपाक जाय. तर म्हाका अशें दिसता की हे ज्यो पेडणे मतदारसंघात जी गुलामगिरी जी आहा बाबूची ते बाबूचे गुलामगिरीसून जर मुक्त जर करतलो जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जो उमेदवार आसा प्रवीण आलेकर हेका बहुमत मतांनी येणारे विधानसभेत निवडून दिवपाचो आणि बाबू आजगांवकार आम्ही हावेलीन भावाचो प्रवेश केल्लो तो धारगळचो मंच मेंबर तेच आमच्या वांगडा तशे खूब जाण अशे येवपाक तयार आहात. पूण आतां सद्या कितें हांगा चल्लां पेडण्यान तेका सगळ्यांक आतां जे हांगा घडटा पेडण्यान ते पळोवन लोक सद्या ह्या स्थानीक आमदाराचे सारके विटलेले आहात. तेका लागून हेज्या फुडें खुबशे BJPचे तशेंच काँग्रेसचे सगळ्या पार्टीचे आमच्या वांगडा येवपाक तयार आहात आनी येतले बी हेज्या फुडें. आनी हे एमची पक्ष आमी जाता तितले बऱ्या हेतून घेवन फुडें वतात आनी हो जाता तितले हेतून आमी हो निवडून हाडटात. सगळे लोक आमकां सपोर्ट करतले इतलेच म्हाजी. हावेलीन हो म्हाजो ल्हानपणी पासून एक मित्र एका आम्ही काम केले पण तो काँग्रेसीन असल्या कारणान मी मोगो पक्षान असल्या कारणान आमचो दोघो केव्हाही जावं ना. आणि हावेलीनाचे असे होप करून ह्या पक्षान आकर्षण ना ह्या पक्षाची तत्व समोर ठेवून येवच्या मार्गार आसात. आता मी व्यासपीठा बदलायचे सगळ्याचा सपोर्ट करतो हावेलींचा सपोर्ट करतो. त्याचबरोबर उगे पंचायती सरपंच अजून तो प्रवेश जावंक ना जातलो तरी ती ह्या व्यासपीठाचेर हजर रावल्या कारणान जवळजवळ गोवा स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1963 साली गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकर यांची निवड झाली आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांनी स्थापन केलो आणि हो पक्ष या मातीतलो पक्ष हा. त्या मातीतलो महाराष्ट्रवादी पक्ष जो आमदार असा जेव्हा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष झालो त्यावेळेपासून तो आतापर्यंत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो आमदार विधानसभेत निवडून येतो असा. एक धडाडीचो कार्यकर्तो हावेलीन बाब त्याचे मी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात आम्ही स्वागत करता. कारण ते धडाडीचे असे माजी आपले पंच धडाडीचे कार्यकर्ते त्यांनी